Director of Municipal 22+. Director of Municipal Administration हाच्या अंतर्गत येवपी कुडचड्या म्युनिसिपालिटीच्या ह्या बिल्डिंगेच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक सगळ्यांत पयलीं हांव निलेशाक तुमच्या वतीन कितें सांगपाक सोदता खबर आहा? कितें भिवपाची गरज ना. कळ्ळें काय न्ही? आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमचे पावर मिनिस्टर म्हजे मित्र बाब निलेश काब्राल, तुमचे चेअरपर्सन बाब विश्वास, व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस. हांव नांव घेवंक लागत जाल्यार खूब वेळ लागतलो. निलेशान सगळ्यांची नांवां घेतल्या. सरपंच, जेडपीज, कावन्सिलर आनी म्हज्या समोर आशिल्ले म्हज्या बोगाळ कुडचडकार भावांनो आनी भयणांनो, 12 शाळांचें आनी उक्तावण करपाचें उरलां. तें 12 करीत वचत जाल्यार म्हाका 12 जातलें. त्या खातीर आनी म्हाका सारको संघ देवेंद्रजी बरोबर मया पावपाक जाय. त्या खातीर हांव चड शाळेच्या उक्तावणाक वतना तुमच्या मदीं 10 मिनटां उलयतलो, कारण खूब कमी वेळ मेळटा कुडचडकारां कडेन उलोवपाक. ताजें म्हणणें आसा की तूं खूब कमी फावटी कुडचडारूय येता. हांवें म्हणलें हांव येवपाची गरज ना, तूं इतको पावरफूल आसा की कुडचडकार परत एकदां तुका पावरफूल मिनिस्टर करतले. एक बरें दिसता की हांव खरें म्हणजे 3:30 पावलो, बट 3:30 वरांच्यान जस्ट थोड्याशा वेळान फावंडेशन आनी इनॉग्रेशन हांव कॅल्क्युलेट करतालो. म्हणजे 2 वरांच्या भितर 3:30 ते 5:30 जावंक ना. कितल्या कोटीची कामां आमी लोकार्पण केलें आसतलें. पत्रकारांक चड बेगीन कळटा. कितल्या रे? कितल्या कोटीची कामां आमी लोकार्पण केली? एप्रॉक्सिमेट मोर कितले 100 कोटीचेर गेले. तूं चुकला. हांव वयतना पेपर तुका दिवन वयता. तूं सगळें कॅल्क्युलेट कर. 100 crores, एप्रॉक्सिमेटली 100 crores. हांवें कित्याक सांगता, एखाद्या राज्याचो विकास त्या राज्यांतल्या गांवागांवांतल्या म्युनिसिपालिटी आनी ग्रामपंचायतींतल्यान त्या गांवाचो विकास दिसता. हांव आत्तां बाबूच्या मतदारसंघांत आसलो सकाळीं. थंय 2 वरां मोर दॅन 100 crores रुपीजची कामां आमी लोकार्पण केली. थंयच्यान हांगा येना फुडें मोर दॅन 100 crores रुपयाची कामां आमी लोकार्पण करता. बऱ्याच जाणांक ती दिसना. दिसपाक दृश्टी आसची पडटा. दोळे आसचे पडटा. दोळे आसल्यारूच दिसतले. नाजाल्यार सकाळ हांगा डेली जाता, दुसऱ्या कोणाची सकाळ करपाक जाय. आनी गोंयकारांची सकाळ तर कोणी करपाची गरज ना. थंय रात करता तेन्ना हांगा सकाळ करपाची ना. समेस्त गोंयकारांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट करपा खातीर डबल इंजिनचें सरकार आसा. डबल इंजिनचें सरकार म्हणल्यार कितें खबर आहा? मोदीजीचें केंद्रांतलें एक सरकार आनी गोंयांतलें आमचें दुसरें सरकार 2014 पासून आतां पर्यंत काडून पळयात. मुद्दामूच काडून पळयात. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत आनी वाळपय पासून दाबोळी पर्यंत गोंयचो चौफेर विकास. म्हाका पयर दिगंबर कामत विचारतालो खंय गेले अच्छे दिन काय म्हणून. हांवें बुरे दिनाची याद कर. बुरे दिनाची याद कर म्हणजे अच्छे दिन कितें हें कळटलें. कारण गेले 2012 पयलींचे रस्ते याद करात. याद कुडचड्यांतले करात. हांव भायल्यान सांगना. म्हाका याद आसा 2011 रॅलीचेर वयता आसतना वयर सकयल रस्ते कशे आशिल्ले. कुडचड्यांतल्या शहरांतले कितें जाता, बरेचशे फावटी आमकां याद उरना आनी आमी विसरता. 2012 पयलींचे कुडचडे पळयात आनी आतांचे पळयात. केदो व्हडलो बदल जाला. हें हांवें सांगपाची गरज ना आनी ताळयो मारून जावचें ना. फक्त ताळयो मारून जावचें ना. कोण बेश्टे उलयता पळय रे ताका सांगचें पडटलें. हें दोळे उगडून पळय आनी दिसना जाल्यार दाखोवचें पडटलें. नो डावट थोडेशें हॉस्पिटलाचें काम डिले जालां. हांव मान्य करता. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचें काम डिले जालां.
हॉस्पिटलाचें काम डिले जालां फक्त आमच्या कोविडाच्या खातीर, आनी कॉन्ट्रॅक्टराचें काम डिले जालें तो आमकां कॉन्ट्रॅक्टर ऑनबोर्ड सारको मेळूंक ना म्हणून हे 2 प्रोजेक्ट जर सोडले जाल्यार म्हाका दिसना की कुडचड्यांतलो एकूय प्रोजेक्ट उरूंक ना. 100% प्रोजेक्ट आमी पुराय करपाक शकल्या. खरें म्हणजे ताका फूल फ्लेज हॉस्पिटल आमी पुराय करपाचें म्हणून उरलां. अदरवायज आयजूय आमी हॉस्पिटल जें आसा हें इनॉग्रेट करपाक शकता. पण ताची इच्छा की फूल फ्लेज आसा त्या पद्दतीन तें इनॉग्रेशन करतना आसपाक जाय. म्हणजे सर्वांगीण विकास करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत आमी खंयसरूच कमी पडूंक ना. आनी इतकें सगळें करता आसतना म्हणजे हांव मुद्दाम म्हणजे निलेश हांगा आसा म्हणून न्ही, पण एक विजनरी लिडराच्या तकलेंतल्यान तो फक्त कुडचड्या खातीर काम करिना. बरेच जाण ताका कुडचड्यानूच दवरूंक पळयता. ही इज द लिडर फॉर गोवा. ऑफकोर्स तुमी मुद्दाम म्हणजे त्या खातीर सांगलें तो म्हाका कुडचड्याचें सांग म्हणटालो. हांवें म्हणलें कुडचड्याचें तांकां खबर आहा, हांवें सांगपाची गरज ना. म्हाज्या पेक्षा तुमी बसता तें चड सांगतले खंयच्या खंयच्या वार्डांत, खंयच्या पंचायतींत खंयच्या कितें केलां तितकें. पण हांव तुमकां मुद्दामून 2-3 गजाली सांगता. म्हणजे तुमी हांव म्हणटा की रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ज्या ऑनलायन सिस्टमीक पयले फावटी जाग्यार पडले, पुराय गोंयांतली रजिस्ट्रेशन सिस्टम पळयात. फक्त लग्नच न्ही, म्हणजे लग्न ऑनलायन जाताच जाता, पण ताज्या व्यतिरिक्त जितकी कामां रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाची जावपाक जाय आसली ती पयले फावटी ऑनलायन पद्दतीन जावपाक लागलेलें आसा. जे डिले जाताले वेगवेगळ्या गजाली खातीर उरताले ते स्पीड अप जालां, फास्ट ट्रॅक जाल्लें आसा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता ताका त्या खातीर. ऑफकोर्स एक बऱ्या पद्दतीचें काम सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन करपाक लागलां. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते पयर आमी पावर स्टेशन खरें म्हणलें उक्तावण केलें. गोंयांतलें पयलें गॅस पावर स्टेशन. ओके, खरें म्हणजे कुडचडकरांनी ताचें अभिनंदन करपाक जाय आसलें, पण एकट्यानय करचें. तुमी तरी बरोवपाक जाय आसलें मरे. पावर मिनिस्टर तुमचो मोदीजी थंयसर ताच्या प्रोजेक्टाचें उक्तावण करताना कुडचड्यार एकटोय उलयना. हें कशें जातलें तर? गोंयभरचे लोक ना उलोवंक, पण कुडचडकरांनी तरी उलोवपाक जाय काय नाका? आनी ताच्या विजनरी नदरेंतल्यान अशा पद्दतीचो प्रकल्प आमकां गोंया खातीर हाडटा आनी गोंया खातीर आमी ताचें लोकार्पण करता. ही एक गोंयच्या दृश्टीन खूब बरी गजाल आसा. मागीर जावं एनवायरमेंटांतले वेगवेगळे इश्यूज आसतले जे आज रिजॉल्व जावपाक पावले. CZMP आसतलो, CRZ प्लॅन आसतलो. ही गेली कितलींशींच वर्सां खितपत पडिल्ले विशय आमी आज पुराय करपाक शकले. म्हणून तर म्हणजे पावर डिपार्टमेंटाचें तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. बाब निलेश काब्राल फक्त कुडचड्या खातीर न्ही तर गोंयांतले वेगवेगळे विशय सोडोवपा खातीर परत एकदा विधानसभेत पावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चितच तुमचो सगळ्यांचो पूण जे फटींग उलयता कितें उलयता तितून वचूं नाका. ओके, थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आसता आपले टुणटुणे वाजयत रावप. म्हाका दिसता की निश्चितच जे ही डेव्हलपमेंट पळयल्या उपरांत विशेश करून ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चर येदे व्हडलें पळयल्या उपरांत इतकी प्रशस्त बिल्डींग, ओके, ज्या बिल्डिंगेन ऑलमोस्ट स्वताचें एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफीस, जे म्युनिसिपालिटीचें स्वताचें एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफीस, थिएटर आसा मरे, थिएटर आनी तेच्या सगळे बाकीचे सगळे शॉप्स आनी पार्किंग वेवस्था. एक कुडचडें शहर हें कंपॅरिजन वीथ म्हणजे गोंयांतल्या नांवाजलेल्या शहराच्या बरोबर ह्या कुडचड्या शहराचें नांव घेतलें वयतलें हाजें निश्चितच हांव म्हणजे एक काळ कुडचड्या शहर हें प्रसिद्ध शहर आशिल्लें. लोक दडवत घेवपाकूय कुडचड्यार येतालो. बरोबर काय न्ही? अजूनय येता. त्या खातीर म्हणजे रेल्वेचे विशय आसूनी, रस्त्याचे विशय आसूनी, ते ब्रिजाचे विशय आसूनी, बिल्डिंगेचे विशय आसूनी, सगळे विशय फाटल्या 10 वर्सांत आपल्या मतदारसंघांतल्याच बरोबर जी मिनिस्ट्री आपल्या कडेन आयली त्या गोंयांतले वेगवेगळे विशय ताणें सोडयल्या. ताच्या खूब खूब अभिनंदन करता. आनी तुमकां वयता आसतना हांव एकूच गजाल सांगता. माननीय मोदीजीच्या नदरेंतल्यान म्हणजे कोविडा खातीर आमी जरी थोडेशे फाटीं उरले आसत, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरवात केली. आणि त्याच योजनेच्या अंतर्गत आमी स्वयंपूर्ण गोंय
ही लोकांसमोर संकल्पना मांडली आणि खऱ्या अर्थात गोंय आयज स्वयंपूर्ण जावपाक लागला. तुम्ही मुद्दामून पळयात, प्रत्येक गांवांतल्या ग्रामपंचायतीन आसपी तो स्वयंपूर्ण मित्र आसतलो किंवा म्युनिसिपालिटीन आसतलो स्वयंपूर्ण मित्र. हेतून आमचे दोनूच संकल्पना म्हणजे दोन प्लॅन. एक 60व्या मुक्तीचे वर्स आम्ही नुकतेच मनयले. गेली 60 वर्सां म्हजो मूळ गोंयकार भाव हो बेजीक गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही. लायट आसतली, उदक आसतलें, रस्तो आसतलो, टॉयलेट आसतलो, घर आसतलें, सोशियल सेक्युरिटी आसतली, फायनान्शियल सेक्युरिटी आसतली, दिव्यांग आसतलो, किसान क्रेडीट कार्ड आसतलो, ह्यो सगळ्यो गजाली तेज्या पर्यंत पावच्यो. आनी जो गांवांत एखादो जर गोंयकार रावता आनी तेका जर ह्यो गजाली मेळना आसत जाल्यार हांव मुख्यमंत्री आनी तो मंत्री जावन तेजो कांयच उपयोग ना. म्हणून तर आमी ठरयलें की आमचो जो ऑफिसर दर शेनवारा वचून त्या गांवांत बसता तो बाकीची कामां करपाक न्ही, तर तो मनशाचो विकास करपा खातीर त्या मनशाक ज्यो गजाली आयज पर्यंत मेळूंक नासल्यो त्यो तेका मेळच्यो. आनी म्हणून म्हाका दिसता 100% लोकां पर्यंत आमी कोण एखादो जर दिव्यांग म्हजो भाव जो अपंग आसलो तेका व्हीलचेअर जाय आसली, एखाद्याक जर कॉक्लियर इम्प्लांट जाय आसलो जाल्यार तो आमी दिवपाक शकले. एखादी म्हजी विधवा भयण जिच्या पर्यंत पेन्शन पावूंक नासली तिका पेन्शन दिवपाक शकले. आनी म्हाका दिसता एखादी जाणटेली आवय जिका गॅस मेळोंक नासली, पयर सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्याय निमित्तान आमी म्हाका दिसता 4 काय 5 जाणां ही उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत गॅस दिवपाक शकले. हे मनाक समाधान आसा. राज्य येतले वयतले, आमी हांगा राज्य करपाक ना, आमी हांगा लोकांची सेवा करपा खातीर आसा. आमकां लोकांचें राज्य करपाचें ना. देश प्रथम, राज्य प्रथम, लोक प्रथम ह्या भावनेंतल्यान आमी काम करता. म्हणून तर 3 वर्सां ह्या मार्चाक सोंपतली. तुमी मुद्दामून दाखयात एक तरी दीस आसतलो सुटी घेतली आनी आमी खंय तरी गेले, खंयच्या फॉरेनाक गेले, 15 दीस थंय रावले, दाखोवचें म्हाका. खंयच्या टुरार गेलो, आनी कितें गेले, सांगचें म्हाका कोणी तें. कोवीड आसतलें, फ्लड आसतलो, तावते सायक्लोन आसतलो, जें कितें जालां ताच्या खातीर सातत्यान आमी लोकां बरोबर आसा. लोकांच्या विकासा खातीर आमी लोकांच्या बरोबर आसा. आनी म्हणून तर म्हणजे विविध कार्यक्रम, मागीर तो स्वयंपूर्ण गोंय आसूनी, सरकार तुमच्या दारी आसूनी, स्वयंपूर्ण युवा आसूनी, वेगवेगळे कार्यक्रम लोकां मदीं सातत्यान करून आमचे भाव भयण जे गांवांत म्हणजे गेली 60 वर्सां खंय तरी फाटीं उरल्या तांकां परत एकदा मुख्य प्रवाहांत हाडचें. खंयचोच मागीर तो दूदकार आसूनी, शेतकार आसूनी, नुस्तेकार आसूनी, तेका पयलेच फावटी खंय तरी किसान क्रेडीट कार्ड गावपाक लागला, पयलेच फावटी तेका सरकाराच्यो योजना तेज्या पर्यंत पावपाक लागला. म्हणून तर तो घरा कडेन गेल्या उपरांत विचारता की तुजें आपलें हें सरकार, तेका आपलें सरकार दिसपाक लागलां. आनी बऱ्याच जाणांक त्या खातीर ह्या सरकार आनी म्हाजी तांकां फक्त एकूच ध्यास आसा. तांकां हांव मुख्यमंत्री नाका, तांकां वेगळे वेगळे विशय जाय. म्हणून खंयचो विशय सोडूंक ना तो मुद्दाम सांगात. शेवटी एकूच विशयाचेर हांव चड वेळ उलोवचो ना म्हटलेलो. बाब दिगंबर कामत जो वेगवेगळो विशय सांगतलो. गेल्या तुमकां 2007 ते 12 तेणी अक्षरशः हांव जाल्यार म्हणटलो की गोंय जेन्ना पळय न्ही भरून वताली तेजी तिजोरी, तेन्ना गोंयांत तेणी खंयची योजना सुरू केली ती सांगात. खंयची स्कीम सुरू केली ती म्हाका बाब दिगंबर कामतीन सांगचें म्हाजें ओपन चॅलेंज आसा. ते म्हणटा गोंय मुक्ती लढ्यात. हय, तेन्नाचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते गोंय मुक्ती लढ्यात आसले, बट 14 वर्सांचो उशीर जालो पळय न्ही, ताजें उत्तर तेंच्यांनीच दिवचें. हें दिवपाची तेंच्यांनी गरज आसा. म्हाका खबर आसा हे वेगवेगळे विशय सोडयता आसतना प्रमुख विशय मायनिंगाचो, जो विशय म्हाकाय दिक्कत लागतो, ताकाय दिक्कत लागतो. म्हजे कितलेशेच भाव आसतले ते कितलेशेच दीस म्हणजे मायनींग 2012 मागीर आमी थोडे सुरू करपाक शकले, 18 ई ऑक्शनांतल्यान सुरू करपाक शकले. पूण हांवें सांगलेलें की हांव मायनींग एक्टिविटी चालू करता म्हणून. सुप्रीम कोर्टात जरी बॅन आसलें म्हणून बॅन उरलें, पूण आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक फॉलोअप करून म्हणजे मोदीजींची जेन्ना 2 नोव्हेंबर 2021 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची मायनींग पॉलिसी येयली आनी पयलींच्या कॅबिनेटान आमी आमची मायनींग डंप पॉलिसी डिक्लेअर केली. मोठ्या अभिमानान सांगता. आनी मायनींग डंप पॉलिसी करता आसतना बऱ्याच जाणां थोडे वांकडे बरयता. हांव परत एकदां सांगता, म्हाका इंट्रस्ट आसा म्हाज्या ट्रकवाल्यांचो, म्हाका इंट्रस्ट आसा म्हाज्या कामगारांचो.
म्हाका इंट्रस्ट आसा त्या मायनींग भागात तेजे बारीकशें दुकान आसा तो तेका खबर आसा मायनींग बंद जाल्या उपरांत तेजे हाल कितले जाले तो जाणा हांव पळयतां बिचोले पासून कुडचड्या पर्यंत येता आसतना हो पुराय बेल्ट ह्या मायनींग एक्टिविटीचेर आशिल्लो हांवें परत एकदां सांगता म्हाका बरेच जाण विचारताले मायनींग कशें सुरू जातलें काय म्हणून हांवें सांगलें हांव मायनींग एक्टिविटी चालू करता मायनींग एक्टिविटी चालू करता आनी परत अकॉर्डिंग टू द न्यू डम पॉलिसी फुडल्या 5 वर्सां पूर्ण मायनींग एक्टिविटी चालू करतली ते आमी वेवस्थीत रित्या इन कन्सल्टेशन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कन्सल्टेशन विथ द एससीसी कमिटी आमी मायनींग एक्टिविटी चालू दवरपा खातीर आमची डम पॉलिसी काडल्या लोकांच्या पोटांत काळच्यान दुखपाक लागला कारण परत एकदां हे मायनींग एक्टिविटी सुरू जाल्या उपरांत आमी दिल्लें उतर आमी लोकां खातीर पाळ्ळें आमचें सरकार फाटल्या 3 वर्सां प्रत्येक काम हे लोकां खातीर करता प्रत्येक गजाल ही लोकां खातीर करता म्हणून तर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या बाबतींत आमी सतोदीत अग्रेसर आसा हांव तुमकां सांगपाक आयला हांव म्हज्या विश्वास आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांचें अभिनंदन करता की ते नवीन वास्तूचे आज पदार्पण करतात कारण एखाद्या नवीन रान वचप हो आनंदच वेगळो आसता कारण आपलो टर्म हो नवीन उरलेल्या हितून आनी परत म्हणजे म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांक उमेद परतूय कावन्सिलर म्हणून येवपाची आसतली निश्चितच आसची त्या बरोबर हांव तुमकां सांगपाक आयला माननीय मोदीजींचें स्वप्न नव भारत निर्माण करपाचें माननीय मोदीजी विजन पळयता की हो देश नव भारत निर्माण जावपाक जाय आनी तो नव भारत निर्माण जाता आसतना आमी सगळ्यांनी मनोहरभाईंचें स्वप्न की हे भांगराळें गोंय जावचें भाऊसाहेब बांदोडकरांचें स्वप्न हे गोंयांत संस्कृती टिकोवन उरची बट त्यांचो पक्ष आयज संस्कृतीच्या विघटना कडेन वचपाक लागलेले आसा ज्यांच्या राज्यांत संस्कृती म्हणजे अक्षरशः तुका मुद्दामून सांगता मुद्दामून काडून पळयात तांकां पश्चाताप जावपाक लागला ती गजाल वेगळी तितून हांव वचना बट कळटलें मुद्दामून जर कोण त्या बंगालान वचूंक ना जाल्यार बंगालात इलेक्शन जाल्या उपरांत केसीस कितल्यो जाल्या अक्षरशः 140 केसीस खून रेप हाफ मर्डर आनी आतां जितके जाण थंय वयता पळय न्ही तुमच्या सायडीक आशिल्ल्या त्या एका विचारात कितली बॅगां हाडली काय म्हणून हल्ली एकटो सायडीकचो गेला तेका विचारात कितली घेतली काय म्हणून बाकी तेंच्यांनी कितें केलां तें हांव नकळो बट मातशें फुडें वयता वयता कळटलें आमकां शादून रावपाक जाय म्हाका दिसता गोंय आनी खऱ्या अर्थात गोंयची संस्कृती टिकोवन दवरपा खातीर गोंयचो कल्चर टिकोवन दवरपा खातीर गोंयची वेगळी आयडेंटिटी टिकोवन दवरपा खातीर आनी ह्या संस्कृतीक आमी सदोदीत अतिथी देवो भव ह्या विशयाचेर आमी फुडें वचत आसा आनी म्हाका खात्री आसा की तुमी सगळे जाण माननीय मोदीजींचें स्वप्न नवभारत निर्माण करपाचें आमचें स्वप्न स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें ताका ताकद दिवपा खातीर तुमी आमच्या बरोबर आसतले हाजी अपेक्षा बाळगिता आनी तुमच्या कडेन मागता की असोच एका बाब निलेश काब्रालाक हाज्याय फुडें तुमचो आसचो हें सांगून म्हाजी दोन सोंपयता देव बरें करूं